एस्रासाच्या पुस्तकावेले वाचप. दायरियस राजान युफ्रासाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें. जुदाच्या अधिपती आनी जुदेवांच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदले सुवातेर देवाचें मंदीर ताणें बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जुदेवाच्या जाणट्यांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. ह्या लोकांची मजुरी रोकड्या रोकडी आनी चुकोय नासतना राजाच्या येणावळ्यांतल्यान फारीक करची. ही येणावळ युफ्रेतासाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दोंद. हांव दायरियस हें फर्मोण परगट करता. तें आसा तशें पाळचें. आग्यो प्रवाद्यान आनी जाकार्यास इदोच्या पुतान दिल्ल्या दिरान जुदेवाच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकमा प्रमाणे आनी सायरस आनी दारियस हांचे फर्मोणा प्रमाणे सगळें बांदप तांणी संपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. दायरुसाच्या राजवटकीच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायलितांनी, याजनिकांनी, लेवितांनी आनी परदेसांतल्या उरलोल्यांनी खुशालकायेन ह्या देवाचे मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराचे समर्पणा सुमार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या पातकां खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायलाच्या 12 कुळां प्रमाणे 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोजेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा तशें जेरुसलेमान देवाचे मंदिराचे सेवेक आपल्या वर्गां प्रमाणे तांणी याजनीक नेमून दवरले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसांत तावन परतून आयिल्ल्या पास्कांची परब समोरली. एकूच मनीस जाल्ले परी लेवितांनी आपणाचीच शुद्धी केली आनी सगळे नितळ आसले देखून परदेसांत तावन आयिल्ल्या खातीर आपल्या सांगात्या याजनिका खातीर आनी आपणाचेच खातीर ताणें पास्कांचें बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवंटीचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदोवळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबीच्यो सदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सदरो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. Sorvesporak, 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 sorvesporak. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Sorvesporak, 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 sorvesporak.
लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरली. लोकांची खेत आसली देखून ताचे सुरशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तुका पळोवंक आशेतात. नियाळाक आदार. संवसारांत लोक व्हडले व्हडले नांव आनी पदवी आसलेल्या मनशांक पळोवंक आशेतात. देखीक एक बॉलिवूड वा हॉलिवूड एक्ट्रेस, खेळांत फामाद आसलेल्यांक, बरो सायंटिस्ट, नीज गावपी, बरो बरोवपी वा शिकपी, बरो धंदेकार, व्हडलो दुडवांकार आदी. जेन्ना भुरगीं असल्यांक भेटतात तेन्ना पिशीं कशीं तांचे फाटल्यान धांवतात. कित्याक थोड्यांक गोडे प्रेरणा व स्फूर्ती जिवितांत वयर चडोवंक. ज्याक्यो पातकी जावनूय जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. आंगान मोटवो देखून रुमडीच्या झाडार चडलो आनी व्हड मनशांक तो भेटलो. रक्तपात जालेली ओस्तोरी जेजूच्या आंगोस्त्रांकूच हात लावंक सोदताली. खरेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत सायबिणी आनी ताचे घरचीं जेजूक भेटूंक आयलीं. गोडे जायते दीस ताका पळोवंक ना व ताचे कार्यांत ताका पाठिंबो दिवंक आयलीं. पूण खरेंच तीं आयलोलीं म्हूण दाखोळ करूंक आपुणूय आपल्या पुताच्या वावरांत सहभागिलीपणाक वावरूंक आनी संवसाराक एक देख जावंक. जी दिसपोटी मिसांत वांटो घेतात ताकाच खबर आसतली दर घडयेक आनी दिसाक आपूण मिसाचे बलिदानांत जिवंत जालेल्या जेजूक भेटटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दिसपोटी पवित्र संस्कारांत जेजूक भेटूंक वावरया.